गोंयच्या आवाजांतल्यान सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां खबर आसा गोंयभर उचामण जाल्लो आसा. लोक सगळे भायर सरलेले आसा, तरणाटे भायर सरलेले आसा आमचें गोंय सांबाळपाक, आमचो एनवायरमेंट पर्यावरण सांबाळपाक, आमची ग्रीनरी सांबाळपाक. बट आयज तुमकां आमी कितें दाखयता एंड दीस इज रिगार्डींग अ प्रॉपर्टी वीच एज पर डॉक्युमेंट्स आमच्या हातान पाविल्ले आसा बिलॉंग्स टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल. फॉर्म 1 and 14 दाखयता ताच्या नांवार कल्टिवेबल एरिया आनी हातून एक व्हडले प्लांट आयिल्ले आसा, कॉन्क्रिटायजेशन प्लांट. जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेट करपाक लागली आमची टीम, हातून कळून आयलें ताजे कडेन परमिशन ना, अप्रुवल ना, कांयच ना. आनी जेन्ना आमी पंचायतान गेले चॅक करपाक कशें अलाव केलां, वी वर प्लेजंटली सरप्रायज आनी बरें दिसलें की पंचायतान ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. आनी तरी पूण जेन्ना आमी क्रॉस चॅक करपाक गेले जाल्यार अजुनूय काम चालू आसा. आमचे व्हिडियोचेर आतां क्लियरली सांपडलां काम चालू आसा म्हणून. सो इफ द एनवायरमेंट मिनिस्टर हू सपोज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इफ ही इज व्हायलेटिंग सच लॉज, वॉट कॅन ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉमन मॅन? आनी हाकाच लागून खुबशे जे व्हायलेशन जाता असले केसीस इज बिकॉज दे आर व्हेरी बोल्ड इनफ टू डू, बिकॉज दे नो द एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी बाकीचे मिनिस्टर आर दे सेल्स आर व्हायलेटिंग. आतां हे कॉन्क्रिटायजेशन प्लांट आयला and without any permission, that means who are they going to supply? That means there is lot of illegality going on somewhere else. There is no accountability. So आमी मागता ह्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन, प्लीज स्टॉप यू योरसेल्फ व्हायलेटिंग. आमकां खबर आसा म्हादय कशी गेली ती, आमकां खबर आसा कशें डबल ट्रॅकिंगाक लागून आनी कशें एक्सपान्शन ऑफ रेल्वेज एंड 400 kV लायनींक लागून कशें तुमी आमची फॉरेस्ट एरिया झाडां कितली मारून गेली. तुमचे कडेन उपकार मागता बाब निलेश काब्राल, बंद करात. गोंयच्या मोगा पासत तुमकां तर मोग आसा, सांबाळा. एंड एज अ मिनिस्टर प्लीज सेट एन एक्झाम्पल. वी आर लुकींग अप टू यू, पीपल आर लुकींग अप टू यू. आनी आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचो हियरींग जावपाचें आसा. हाव कॅन वी हॅव ट्रस्ट इन यू वेन यू योरसेल्व्स आर व्हायलेटिंग